पुसापती अशोक गजपती राजू हांची सोमारा 14 जुलयाक गोयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाली। तांणी आज राजभवनार गोयचे राज्यपाल म्हणून सोपूत घेतलो। ह्यान पयलीं तांणी भाजपा आनी ताच्या पयलीं तेलुगू देसम पार्टी ह्या पक्षांनी म्हत्वाची भूमिका केल्या। राजू हे 25 वर्सां परस चड काळ आंध्र प्रदेश राज्य विधिमंडळाचे वांगडी आशिल्ले आनी 13 वर्सां आंध्र प्रदेश सरकारात मंत्री आशिल्ले। न्यू गव्हर्नर मिस्टर गजपती राजू हांच्यानी आज चार्ज घेतलो। हांव खरोखरूच तेंचे गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब स्वागत करता। तेंचो वास्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो गव्हर्नन्सान आनी एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स तेंचो खरोखरूच आमकां उपयोगी ठरतलो। तांच्या मार्गदर्शनाच्या सकयल काम करपाक म्हाकाय खूब आवडटलें। आज परत एकदां शपथविधी जाल्या उपरांत हांव तेंचें खूब खूब गोंयच्या लोकांच्या वतीन स्वागत करता। I'm delighted to be in Goa. I'm delighted to swear by the Constitution of India to serve probably our people of our country, but Goans in particular. And we all work as a team. So I'm really delighted, and we are associated with Goans. I don't know the local language though, but this is my first assignment in these type of offices. I'm looking forward to work with you rather. For you is a very mild terminology, but work with you, because if you don't work with the government, the people, if they don't work with the government, our democracy will become in peril. So we don't want that type of a situation. We want everyone to work unitedly, and when we unite, we are second to none in the world. So my appeal to everyone is, let us work and make India second to none. आरजी वीरेश बोरकारान मांडिल्लो पोगोचो थाराव सरकार पक्षान विधानसभेत न्हयकारलो। गोंयकाराची कायदेशीर व्याख्या 1995च्या गॅजेटान आदींच थारल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान दाखले दिले। परत थारावपाची गरज ना। तितल्यार सभाघरात बोवाळ, विरोधकांचो विरेशाक तेंको, उलोवंक दिना म्हूण सभापती मुखार शक्ती प्रदर्शन, निमाणे विरेशाक उखलून भायर काडलो। हाचेर आमदारांनी आपली मतां उक्तायली। विधानसभेत पोगोच्या थारावा संदर्भात जाल्ल्या बोवाळा उपरांत आमदार विजय आनी कालुसान ह्या विशयाचेर आपली मतां मांडली। पोगोच्या हातून मुख्यमंत्र्यान जे सांगलें हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें। हांव तुका क्लियर सांगता, म्हाका आजूच कळ्ळें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जाल्लें आशिल्लें। तुका खबर आशिल्लें? कोणाक खबर आशिल्लें? आमकां कोणाक खबर नाशिल्लें। कोमून नदीच्या हातून खंयचे तरी ओल्ड हें ताणें दाखयलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन जालां। तुमी ताजें रेझोल्युशन एडमीट केलें, तें रेझोल्युशन डिस्कस जावपाक जाय। एडमीट कित्याक केलें? एडमीट करून ताका उलोवंक दिना, हें चूक। तें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा आनी सरकार डिफायन करपाक जर तयार आहा जाल्यार तुमी एडमीट करून मागीर ताका उलोवंक कसो दिना? सरकारान तेन्ना कित्याक सांगूं नाका म्हणटा? तेन्ना सांगूं ना तें म्हाका खबर ना, पूण ह्या म्हाकाय आजूच कळना। कोमिटाचे आसा पूण ते सरकारान तें एडॉप्ट करूं येता न्ही। पळय, डेफिनेशन जर एक खंयच्याय कायद्यान डेफिनेशन आहा, दर्या एक आमी हावजींग स्कीम केली आनी थंय डेफिनेशन घालें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो, आनी दर सरकार कमीट करता की हेच आमी डेफिनेशन स्ट्रेच करपाक तयार आहा म्हणून, जाल्यार जालें मरे काबार। तातूंत रिवायजनिझम म्हळ्यार कितें आमकां रिवायज करूंक जाय, तें जर करूंक मेळटा वा करूंक मेळना हें आमी पळोवंक जाय। कितें आसा तें आमचे मेंबरान उलोवपाक जाय जाल्यार चान्स दी, उलोवन दी। तुमी कितें ना म्हणटा जाल्यार ना म्हणा। तुमी मेजॉरिटीन एगेन्स्ट वोट करतात जाल्यार वोट करात, बट आमकां बेश्टो च्या आनी बटाटवाडे मारपा आनी बटाटवाडे खावपाक धाडलो ना असेंब्लीन। आमकां एक ड्युटी आसा। आमदार वीरेश बोरकार तो असेंब्लीन तेचो पॉयंट काडटा तेन्ना यू हॅव टू गिव अ चान्स टू लिसन टू हिम। यू मे एक्सेप्ट, यू मे नॉट एक्सेप्ट, यू मे ऑल्सो रिजेक्ट। सो इवन वेन आय वॉज स्पीकिंग आफ्टर दीस ऑन द रोमी लिपी, तुमी पळयलें आसतलें, CM stood up immediately and made something. I said, no, I want to talk. You may give a reply at the end. Then, because of insisting, then in Mullah, okay, you speak, Mullah. That is exactly what we wanted for him also. Define आशिल्लो जाल्यार डेफिनेशन दाखोवपाचो। CMan फ्लोर ऑफ द हावस दाखयला, तुमी पळयला। बाटां घेवपाक गेले जाल्यार कम्युनिटाक कायदो दाखयतलो आनी बाट घेतलो।
पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन सक्सेशन लॉ दाखयलो. ते सक्सेशन लॉ म्हणलो कोण गोंयकार आशिल्लो तो ते पुर्तुगेज कायदो ताका लागतलो इतलेंच. बट इज दीस पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डेफिनेशन? दिवचले पुलिसांनी वाळपय पुलीस स्टेशनार काम करपी पुलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर मिलेश गुरवा आड FIR घाला. ड्रायव्हरान खंय आपल्या भावजयेक मारून उडोवपाची धमकी दिल्ली. उधार घेतिल्ले पयशे परत करना म्हूण मिलेश पिकार. भाव मदीं पडलो म्हूण घरांत घुसून लाकडाच्या दाण्यान ताचेर हल्लो केलो म्हूण आरोप. फुडली चवकशी चल्ल्या. मिलेश गुरव हो कुडण्या रावचो. तो सध्या वाळपय पुलिसान ड्रायव्हर म्हूण आसा आनी ताणें सांखळे एक नितीकेश पार्सेकर म्हणून ह्या मनशाचेर बडीन मार केलो म्हणून ताका सध्या अरेस्ट केल्ले आहा. आनी हेचें मुख्य कारण म्हणजे की तो जो आहा त्या नितीकेश पार्सेकर जो आहा ताणें जो पुलीस आहा कॉन्स्टेबल मिलेश गुरव हेका काही पयशे देणे आसलो. ह्या वादासून ते झगडी जाली आनी खंय तरी हानामारीची गजाल सुरू. फुडें आनी म्हायती अशी मेळटा की जेन्ना मिलेश गुरव हाणें काही प्रमाणात नितीकेश पार्सेकर हेका पयशे दिल्ले आनी ती पयशाची मागणी करपाक तेची आवय म्हणजे कोणाची तर मिलेश गुरव हेची आवय नितीकेश पार्सेकर हेच्या घरा गेल्ली. त्या प्रमाणे नितीकेश पार्सेकरान वायट उतरां उलोवन ताच्या आवयक धाडल्याच्या कारणावरून मिलेश गुरव जो कॉन्स्टेबल आहा तो नितीकेश पार्सेकरच्या घरा वचून त्या संदर्भातले उतार विचारपाक आनी त्या हेतूसून त्यांची झगडी जाली आनी त्या झगडेचे हानामारीत रुपांतर जावन ताणें ताका आपल्या कडेन आशिल्ली त्या बडयेन ताका मारलो. ह्या हेतूसून नितीकेश पार्सेकर जो आहा तेचे घरकान्न जी आहा तमन्ना पार्सेकर हेणें जो निलेश गुरव आहा हानामारी आनी अत्याचाराच्या विरोधात बिचोली पुलिसान कागाळ केली आनी ह्या हेच्या वचून बिचोली पुलिसाचे पुलीस निरीक्षक जे आसात विजय राणे यांच्यानी ही कारवाई करून मिलेश गुरव जो हेका अरेस्ट केला आनी काल ताका पुलिसांनी आपल्या बिचोली पुलिसान सध्या तो अरेस्ट करून ताका जेलीन. आता पळोवया राती उसरा आयिल्ली खबर. काल राती मंगूल वेस्टर्न बायपास जो पूल आसा ताचेर एक एक्सिडेंट जालो. एक मनीस त्या पुला वयल्यान चलोन वेतालो तेन्ना अकस्मात ताचेर कोणे तरी गाडी मुकली आनी ताका उडयलो आनी ती गाडी पडोन गेली आनी तो मनीस थंय आपदाकूच सोंपलो. ते उपरांत फातोर्डाच्या पुलिसीन थंय वचून पंचनामा केलो आनी ताची कूड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हरोन मॉर्गीन घातलेली आसा. त्या मनशाची वळख अजून कळोंक ना. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोर्डा सावन सावी डायस. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. दिवचले भर रस्त्यार मोइनुद्दीन आपले बायलेक मारून स्वता पुलिसां मुखार सरेंडर जाल्लो. आयज खंय दोगांय मदीं डिवोर्स जावपाचो आसलो. केस सध्या कोर्टांत. वाठादेव मुस्लिम वाडा बिचोली हांगासर एक घटना जी जाल्ली की मर्डर जी केस जाली त्या संदर्भात सविस्तर म्हायती त्यांचे घोव बायल भितर आनी त्या घोव बायला भितर डिवोर्स केस आयज जावची आसली आनी त्या खंयना खातीर तो त्या टेन्शनान मोहिद्दीन हवंगी हातांनी त्या आपल्या जी बायल आहा ताका मारला आसतलो असं म्हणून पहिले प्राथमीक येता. जो मोहिद्दीन हवंगी आशिल्लो तो एक बाजारान भाजीची म्हणजे विक्री करतालो आनी त्या हेतूसून काही वर्सां पयलीं मोहिद्दीन हवंगी आहा आनी तेजी जी घरकान्न आसली तेंचे एक लग्न काही वर्सां पयलीं जाल्लें आनी त्या हेतूसून ताका एक 4 वर्सांची चली जाली. जेन्ना हें लग्न जालें त्या वेळाचेर घरांतल्यांचो विरोध जाल्लो अशी म्हायती फुडें येता. तर ताच्या उपरांत सुद्दां लग्ना उपरांत संवसार सुखी चलतालो असो सुद्दां चलतालो. पण काही वर्सां उपरांत परत खंय तरी घरगुती वाद तेंचो जावपाक लागलो आनी ह्या वादासून खंय तरी तलाकाचेर तेंची गजाल फुडें जेन्ना ह्या गजालीसून आनी म्हायती जेन्ना मेळटली तेन्ना वाठारांत लोक म्हणटाले की तो जो मोहिद्दीन हवंगी जो आहा तो ड्रग्साच्या आहारी गेलो आनी ड्रग्साच्या आहारी गेल्या उपरांत त्या ड्रग्साच्या उपरांत तो खंय तरी घरांत झगडी करतालो. बायलेक भुरग्यांक केअर करीन आसलो आनी गांवांत तेची सुद्दां बाजारांत सुद्दां तेची खंय तरी मस्ती आनी गुंडागर्दी चलताली. सद्या बिचोली पुलीस PI विजय राणे हे करीत आहात आनी ताका सद्या बिचोली पुलिसान अरेस्ट केल्लें आहा. फुडें जे कोर्टाच्या हातूंत तेजी सद्या न्यायालयान सद्या तयारी आहा
आनी ह्या हितून ऑफिशियली पुलीस आपल्या पद्धतीन करता प्रुडंट तीच जाता. पळणी घरां कायदेशीर करूंक सरकारान 3 सर्क्युलर काडल्यात. उपजिल्लोधिकारी सेटलमेंट दाखलो दितलो. पंचायत पालिका तपासणी करून बांदकामां कायदेशीर म्हूण दाखलो दितले. 1972च्या पयल्या सर्वे प्लानांत आशिल्लीं घरां ती आलवारा वा भाटकाराच्या जमनीर आसल्यार पासून कायदेशीर. मंत्रिमंडळान धारबांदोड्या, सांग्या, केप्यां, काणकोणाक 3रो जिल्ल्याक बावटो दाखयला. हेडक्वॉर्टर्स कुडचड्यार. 1972 पयलींची घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकारान 3 सर्क्युलर काडल्यात. हे स्ट्रक्चर हे लिगल स्ट्रक्चर आसा ही ताका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचें घर ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेलें आसा आनी घर नंबर ताका म्हाजें घर म्हाज्या नांवाचेर रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार ताका हें घर लिगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें. इधर तें रेजिडेन्शियल हावस किंवा तें कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असलें जाल्यार ताका तें लिगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू जातली. आयज पर्यंत हावस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले. द सेम थिंग सर्क्युलर इज इशुईंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आनी हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्दां DMA म्हणजे CO ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी वील से द सेम थिंग. ओके, ताणें जें आसा पळय न्ही हें बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाउट डॉक्युमेंट द सर्टिफिकेट एंड इशूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर हियर बाय द स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग इज द लिगल स्ट्रक्चर एंड इट इज असेस फॉर. ही सर्टिफिकेट प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो CO जो आहा पळय न्ही तो इश्यू करतलो. आमी लोकांक इतकें इजी करून दिल्लें आसा की तांच्यांनी प्रिस्क्रायब फॉर्मान एप्लिकेशन सुद्दां कशें दिवपाचें. ओके, हेंय ठरयलां. डेप्युटी कलेक्टराक कशें दिवपाचें, CO कशें दिवपाचें आनी पंचायत सेक्रेटरीक कशें दिवपाचें. म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की गोंय राज्यांत पयलेच फावटी अशा पद्दतीन आमी हो म्हणजे इट इज बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन इश्यूड अर्लियर. ओके, आमी क्लॅरिफिकेशन्स इश्यू करता की गांवांतले 72च्या पयलींचे जे घर जे इररिस्पेक्टीव ऑफ द हूज लँड इट इज, आलवारा लँडाचेर जरी घर आसलें 72च्या पयलींचें जाल्यार ताका ती सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून सर्टिफिकेट इश्यू जातली ताज्या नांवान. This is not for the ownership title, this is for the settlement title and legal for the structure. गोंयांत 3रो जिल्लो जातलो. कॅबिनेट बसकेत तशी मंजुरी दिल्या. धारबांदोडा, सांगे, केपे, काणकोणचो 3ऱ्या जिल्ह्यात आस्पाव जातलो. 3ऱ्या जिल्ह्याचे मुख्यालय केपे तालुक्याच्या कुडचड्यात येतले. फोंडा, साश्टी आनी मुरगांव दक्षिण गोंय जिल्ह्यात आसतले. नव्या जिल्ह्याचे नाव अजून थारायल्ले ना. जेन्ना आमी ही 3rd डिस्ट्रिक्ट म्हणटा जी नवी डिस्ट्रिक्ट जावपाची आसा हितून 28% जे पॉप्युलेशन आसा ते ST पॉप्युलेशन आसात. जाणे करून सेंटराच्यो कितल्योश्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आनी फंड्स हे ह्या डिस्ट्रिक्टाक मेळपाक शकता. ह्या 3rd डिस्ट्रिक्टाचो हेतूच हो आशिल्लो की 3री डिस्ट्रिक्ट करून आतां थंयसर जाय तसो फंड जावं स्किम्स ह्यो पावपाक शकता. सद्या चीफ सेक्रेटरी खाला एक समिती फॉर्म जातली आनी ह्या 3rd डिस्ट्रिक्टाचे फुडले जे प्रोसेस आसा ते ह्या कमिटी अंडर चालू जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. TCP मंत्री विश्वजितान मॅटर सबज्युडिस म्हूण जाप दिवंक फुडें धुकलिल्ल्या प्रस्नांचेर मंत्र्याची कितें तरी जाप मेळपाची आशा. येता त्या 7 ऑगस्टाक TCP मंत्री क्लॅरिफाय करतलो म्हूण सभापती तवडकराचें रुलींग. फाटलीं 3 सेशन जालीं मंत्री प्रस्न सबज्युडिस म्हूण फुडें धुकलता म्हूण RG, काँग्रेस आनी आपान विधानसभा बेरेस्तारा तापयल्ली. प्रश्ना संदर्भात जे प्लेस केल्ले त्या संदर्भात विशय आशिल्लो आनी ताचें क्लॅरिफिकेशन आमी आतां दिता अशें सांगिल्लें. त्यामुळे क्लॅरिफिकेशन नंबर 1 पोस्टपोन एलोक्यू नंबर 1C will be answered 1/7/8/2025. Yes. Start question number 3A is postponed to next session. Then start question number 2A, 3B, 20B, 20C will be answered 1/7/8/2025. Unstart allocation number 38, 57, 62, 94, 96, 127 and 134 will be answered 1/7/8/2025. Then unstart allocation number 152 will be transferred to industry department. पणजे एका नायट क्लबात दोगा पुलिसांनी सोऱ्याच्या नेटार बायल सेक्युरिटी गार्डाचेर खंय हात घालो. पणजी पुलीस स्टेशनांत दोगांचेरूय 24 वरांनी FIR. दोगूय पुलीस कॉन्स्टेबल सस्पेंड. ते चलयेन
केल्ल्या कागाळीचेर उत्तर गोंय एसपीची निमाणी एक्शन. Panji police has registered FIR against constables Mayur Naik and Omkar Jadhav for allegedly outraging modesty of a female security staff of a nightclub at Fountainhouse, Panji. According to the FIR, these two accused persons along with one more staff of Goa police had gone to party in that nightclub, but at the entrance under influence of alcohol, they abused and assaulted and touched inappropriately the female security staff. The FIR has been registered after 24 hours, but according to police, the complainant female staff of that nightclub took time to register her complaint. After registration of that FIR, SP North Goa Rahul Gupta immediately suspended both the constables Mayur Naik and Omkar Jadhav, and investigation in this case is going on. Mukesh Kumar for Prudent. 50,000 कोटींचे जुवारी लँड स्कॅम विजयाचो दावो. भाऊ बांदोडकारान रोजगार उद्देगाक जमीन जुवारीक हाडिल्ली. ह्या सरकारान हाफ्रामेंताची कॉम्युनिटीची 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जुवारीक दिवन रियल इस्टेटीक लाटली. मंत्री म्हणटा जमीन आदींच विकल्या. जमीन कंपनीची सरकार परत घेवंक शकना. कॉम्युनिटीचे जमनीत सरकार पडना. Purpose has been changed. Purpose given was industry. Now it is getting to settlement. सनद दिवचो ना म्हणून म्हाका इन्शुरन्स दी. पहिले कित्याक ना जाल्यार तुमीच कायदो हाडलो 2024 तुमीच कायदो मोडटा म्हणून सांग म्हाका. जुवारीच्या मोगान तुम्ही कायदो मोडटा. तुम्हीच केल्लो कायदो मोडटा म्हणून म्हाका सांग. This amendment what we has brought doesn't imply as far as the Zuari is concerned. So why? No, because what is the why no? This amendment stands from the day. No. This amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Any land henceforth. That is the decision. But now with the sanad which you haven't given, it is henceforth. No, but not question of the thing. I said any land which was given by the comunidad in after this. Because sir, for 2024 ordinance पळय तूं तर कितें आहा ओरिजिनल आफ्रामेंत कित्याक दिल्लो ते पर्पज तुज्यान चेंज करूंक जायना. तेजी लुटून दिले म्हणून तर खावंक दिली म्हणून जमीन कायदो इतले उरलो आमी आतां एक कायदो करपाचो 50 लाख स्क्वेअर मीटर जुवारीक दिले म्हणून कायदो हाडा. मेजॉरिटी Speaker sir, see as far as Zuari agrochemical is concerned, Zuari land has already been sold. And there is a sale deed. They are the owners of the land. You all wanted to give this land to Zuari. Where is the question? And you all wanted to sell it out. This is the biggest scam in modern Goan history. Speaker sir, where is the question of सगळ्यात व्हडले स्कॅम आहे. हातून गोंयचे टोटल जितले डेट आहा ते क्लियर जावपाचे. 50 लाख कोटीचे स्कॅम आहे स्पीकर सर. Chief, I'll take it. 50,000 कोटीचे स्कॅम 50,000 कोटीचे स्कॅम 33,000 का 36,000 चे डेट स्कॅम म्हणून आणि कायदे हाडटात जुवारीक जमीन विकपाक. आम्ही कायदे कायदो कित्याक हाडलो मुख्यमंत्र्यान सांगतो म्हाका. कायदो दुसऱ्यांक लागता जुवारीक लागता. कायदो हाडला असले फ्युचरान जावचे न्हू. तुम्ही मागीर कायदो हाडटा. स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत चालला म्हणून आम्ही अशा पद्धतीत चलयला कोणे तुवेंच Comunidad is an independent body. Comunidad, it is important. Now all this illegal and all construction is concerned. It is not our job. It is their job. What we are trying to now clean. They have created a mess. Not us. You have cleaned. सारे clean केले clean bold. Also interest. Clean bold केला. आता discussion ली अंतर table धावतो. जन्माचे opinion. Leave the opinion of the yes. गोंयांत घडटात त्या गुन्यांवांतले फक्त 2-3% गुन्यांवांनी गोंयकार. मायग्रंट चड आसात. मुख्यमंत्र्यान डाटा सांगलो. विरोधकांनी गोंयांत वाडट्या गुन्यांवा विशयी कायदो सुवेवस्था आनी गोंयची इमेज इबाडटा म्हूण मांडिल्ल्या प्रस्तावाचेर मुख्यमंत्र्याची जाप. श्री क्रूज सिल्वा, एटन डिकोस्टा, विलिया लिमाऊ, विरोधी पक्ष नेते वेंजू वेगस, निकालूस फेरेरा. Because attention of the House is drawn as regard growing crimes of thief, robbery, dacoity, crimes related to women and children, thus endangering the safety of the peace of the people and more specifically children, women and senior citizens. The steps the government will take in this regard. Being in a tourist industry, I know what bad reputation Goya met them.
because all of this crime. Why this guts is coming to have this crime done? O guts येता कित्याक आमगेलो policing सारको जायना. आता आमचेर येता तेच भाशेन हांव म्हणटा चीफ मिनिस्टराचेर येता. Attendant verification करतात म्हणटा. But how successful has it been? Even after terrain verification, UP police comes and picks up a woman from Old Goa and takes in the ISI's operative, they call it. Fake call centers, and now the recent Borda Jewelers case. Local police stations have to be addressed. Complaints from senior citizens, especially those involving in financial fraud. Arts because लोकांमध्ये भय किती हा भय हा की fear could something would happen to anything. खूप police officer आहात, सगळे IPS officer आहात. मेन पोझिशनाचे IPS. हे IPS ऑफिसर हांगा मजा मारपाक येता आसतले. एक गोंया कितें खाव पिवो मजा करो वेकेशन स्पॉट तो 24-25 ह्या वर्सा अराउंड 240 आसा आणि आता तुम्ही पळयता की ऑगस्टान तुम्ही ऑलमोस्ट 80% तुम्ही पळोवंक शकता की भायले नॉन गोवनाचे क्रायम एक्टिविटी आसा. सो हेजे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स जो आसा तो सरकारान घेवपाक जाय. आनी सगळे जाण उलयल्या उपरांत एक लोकांचो विश्वास पुलिसा वयलो वाडला म्हणून लोक येवन कंप्लेन दिवपाक लागल्या. ही पहिली गजाल आसा. पुलीस आज जे आहा पळय न्ही हे लोकां पर्यंत पावल्या म्हणून लोक न भिता म्हणटा तशें बारीकशी सुद्दां जरी कंप्लेन जाली आसत जाल्यार डायरेक्ट येवन कंप्लेन दिवपाक लागल्या. त्या खातीर आमी पळयता की रजिस्ट्रेशन रेट जो आसा पळय न्ही हो वाडला. मायग्रंट लेबर हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत वाडला. आमी बिलीव करपाक तुमी जर काडून पळयशात तसो मूळ गोंयकार जो आहा पळय न्ही हार्डली भितर 2% ते 3% बीन गोंयकार आसतलो. ह्या सगळ्या भानगडींनी डकेती पासून त्यो सगळ्यो रेपा पर्यंत सगळ्या भानगडींनी तेच लोक आसात. गोंयांत फॅमिली कोर्टाचे नेम आसात मात फॅमिली कोर्ट ना. घटस्फोटाच्यो केशी हुमकळ्यार फर्यादींचेर परिणाम जाता म्हूण तुयेकारान इशू काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयची जनसंख्या पळयल्यार वेगळ्या कोर्टाची गरज ना. डिवोर्स वाडटा, संसार सांबाळूंक जाय, प्री मॅरेज कावन्सिलांक नेटान चालीक लावंक जाय. Cases like divorce, maintenance, domestic violence, child custody and property related matters. Speaker साहेब माझा प्रश्न आहे की ह्यो ज्यो केसी पेंडिंग असल्या कारणान जो कोण केस घालता घटस्फोटाक ताका डिले जाल्या कारणान जरी ते 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां जर केसी ज्यो फुडें गेल्यो जाल्यार ताका जो कोण दुसरो लग्न जावपाक शकता जावं ती बायल जावं दादलो ते डिले जाता. त्या खातीर माझो प्रश्न आहे की तुम्ही ह्यो केसी जर तुम्ही सेपरेट कोर्ट केलो जाल्यार त्याचा बेगीन निकाल लागतलो. जर जायना जाल्यार तुम्ही विकाक एक डे तरी हे केसी घेवपा खातीर तुम्ही दवरपा जाय अशी माझी प्रश्न. आता प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाक खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा. कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही हो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय. हांव बाकीचे म्हणना ओके हेजी गरज आसा. ते जर जाले आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता. कारण जो पर्यंत दोगांचे विचार जुळना तोपर्यंत लग्न जावप योग्य ना. हय काय ना हे कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदा तेजे ठरू शकता. म्हणून तेजोय विचार आमी फक्त जाल्या उपरांत कितें करपाचें हाजो विचार करच्या पेक्षा ते जावच्यो न्हू हाजोय प्रयत्न करप तो तितके गरजेचो. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.